नमस्कार, पळया प्रुडंट खबरो। एकाच मतदारांची दोन वोटर्स कार्डा ब्लॅक अँड व्हाईट आणि कलर्ड फातोड्या कोयरात कार्डांच्यो एकार एक राशी स्कॅमाचो दुबाव, वेंचणूक आयोगाचो तपासाचो आदेश। काँग्रेसीचो दिल्ली हायकमांडाचो डॅमेज कंट्रोल, उपाध्यक्ष राहुल गांधीचे फरमान, ब्रेस्तारा सगळ्यांक आपयले दिल्ली, मडकयकार माविन मारता कूस, बाबूश वता दिल्ली। सेजाच्या कामगारांची मुख्यमंत्र्याबरोबर बसका फेल, पार्सेकार म्हणटा युनियन लीडर कोण आसचो आपूण थारावंक शकना, कामगारांचो शुक्रारा दिवचले मेळावो आनी सभा। जीएसटी रेट थारावंक राज्यांची चढाव, दिल्ली काउन्सिलचे बसकेत कांयच निर्णय ना, 6 ते 26% टॅक्स स्लॅबांचो प्रस्ताव। विजय मल्ल्याचो कानोळे किंगफिशर विला पावणेर, मात 85 कोटींक कोणाक नाका, मल्ल्याचे किंगफिशर देणे 9000 कोटी, फुडल्या ऑक्शनाक प्रेस देवता। आणि कुडचड्यार क्रायम वाडटा, पुलिसांक कांयच जमना, 2 खून चोरयो आत्र्या पयऱ्यांत, आमदार म्हणटा पुलीस बिजी उरल्या ब्रिक्सांत, जमना जाल्यार केसी क्रायम ब्रांचीक। एकाच मतदाराची 2 वोटर्स कार्डा, एक ब्लॅक अँड व्हाईट आणि एक कलर्ड, शॉकात करपाची गजाल फातोड्ड्या जाल्या। मडगांव रेल्वे स्टेशनाकडेन ह्या कार्डांची रास मेळ्ळ्या, हाजे वेल्यान मतदार काचाबूल जाल्यात। तांची ब्लॅक अँड व्हाईट कार्डा कलर्ड कशी जाली हो तांकां मोठो प्रस्न, कितें तरी मोठे स्कॅम चल्ला म्हूण दुबाव। बुधवारा मडगांवां म्हायती घर धरून आनीक 2 कडेन अशीच कार्डा मेळ्ळी, लोकांक चवकशी जाय। हें म्हाजें कार्ड, म्हाजें नांव अजीत अलियास तुकोबा रेडकर, हांव फातोड्डा रावतां। हांव ह्याच कार्डाचेर वोटींग करतां, पूण म्हाका सरप्रायज की म्हाका हें दुसरें कार्ड मेळ्ळें म्हणून। कितें हें अशें कशें जावपाक शकता? तुजें कार्ड खंय मेळ्ळें? ते रेल्वे स्टेशना कडेन खंय तरी पडलेलें वय ती, ते विजयाच्या ऑफिसान हाडून कोण तरी दिली, तेन्ना विजयान म्हाका फोन करून आपयलो हें कार्ड आसा काय ना तें पळोवपाक। तेन्ना हांवें सांगलें म्हाजें कार्ड म्हाजे कडेन आसा, तें डबल कशें जातलें तेंच म्हाका कळना, म्हणून हेजी इन्क्वायरी करपा जाय। हें म्हागेलें आहा तें कार्ड ब्लॅक अँड व्हाईट कार्ड आसा, आनी म्हागेलें नांव जनार्दन नागेश शिरनवाडे, गवळीवाडा रेजिडेन्स। आनी ही कार्डाची आसा हेजी डुप्लिकेट कॉपी, कलर डुप्लिकेट कॉपी रेल्वे स्टेशनाचेर त्या हितून बंडलान मेळ्ळ्या। आतां म्हागेलें कार्ड थंय कशें पावलें हांव नकळो, तें कोणें कितें केलें। हेज्या पयलीं 1 म्हयन्या पयलीं BLO येवन आमचे कडेन फोटो व्हेल्ले, ते कलर फोटो दिला हांवें, कलर फोटो दिला आनी तो सांगपाक लागलो ब्लॅक अँड व्हाईट आहा ते कलर कर जाय, पण तेणें काय आजून म्हाका कांय हाडून दिलें ना, पण हे आमचे पयलींचे कार्ड पयलींचे आसा। आनी म्हाका कितें दिसता हे मे बी ही डुप्लिकेट कार्डां करून एकाने आमच्या नांवाचेर दुसऱ्याक वोटींग करपाक लायत अशें म्हाका बी एक षडयंत्र असो दिसता। गोवा फॉरवर्डान ही गजाल काल उक्ताडार हाडली। फातोड्ड्या मतदारसंघातूच हो प्रकार घडला, विरोधकांचो हात आसूये म्हूण तांकां दुबाव। एक बातमी आयली की जे वोटिंग कार्डां आसात ही मडगांव रेल्वे स्टेशनाच्या लागीं एक गटरान भरपूर कार्डां पडिल्लीं आसा म्हणून। सो जेन्ना आमच्या वर्करांनी ह्या गोवा फॉरवर्ड वर्करांनी कार्डां हाडली वचून जाल्यार पळय जाल्यार आमकां शॉकिंग गजाल एक कळ्ळी की चडशी जी कार्डां आहा ही फातोर्डा मतदारसंघाची मतदारांची आसात। सो आमकां पयलो प्रश्न पडला की जे कार्डां जी आहात ही पयलीं पावली कशी, जे कार्डां हँडल करणारे लोक आसात, गव्हर्नमेंट ऑफिसर आसात, मामदार ऑफिसर आसात, सामके लेथार्जीक काम करतात म्हणून स्पश्ट जाता। म्हणून आमी आतां डिमांड करतात की इलेक्शन कमिशन जे आहा गोंयचे बाब जॉयंट कमिशनर तसोच जो IAS ऑफिसर हाजे कडेन मागणी करतात की पूर्णपणे समरी रिव्हिजन करची परत एकदा वोटिंग रोलाची, सो दॅट नन ऑफ देम इज डिप्रायव्ड ऑफ देअर बेसिक वोटिंग रायट। तशेंच आमचे जे शिवोलचे जो आमचो लिडर आहा बाब विनोद पालेकर, तो आमचो सालेगांवचो जो लिडर आहा जयेश सालगांवकर, हाणें सांगला की थंय जे BLO आसात म्हणून लोकल लेवल हे कॉपरेट करनात आनी नांवां घालतात आनी बोगस नांवां प्रचंड प्रमाणात महाराष्ट्रांतल्यान येवन मांद्र्या पेडण्यां सगळ्या मतदारसंघांनी घालपाचें चालू जाल्लें आसा म्हणून। मडगांव एकल्यान असलीच 11 कार्डां पुलीस स्टेशनार हाडून दिल्यात म्हूण मडगांवचो PI सांगता। तो प्रकार कितें काय म्हूण रिटर्निंग ऑफिसरा कडेन उलयलो। राती नितीन पेडणेकर
मेस्तावाड्याचो त्यांनी एक पेटिशन दिला आहे पुलीस स्टेशनाचेर. तितून अशें बरयलां की मालबाटान ताका 11 कार्ड्स मेळ्ळे आनी ती 11 कार्ड्स इलेक्शन वोटींग कार्ड्स आहा ब्लॅक एंड व्हायट आनी ती आतां तेजें म्हणणें कशी भायर पावली दॅट इट शूड बी इन द कस्टडी ऑफ ऑथॉरिटी. सो ताका लागून आमी रिटर्निंग ऑफिसर फातोर्डा कॉन्स्टिट्युएन्सीक लेटर बरयलें की ही कशी पावली काय म्हणून भायर फॉर द पर्पज ऑफ इन्क्वायरी. काही आमी एक दोन जाणांक एन्क्वायर्ड केले तितून ते म्हणटा ते हॅव शिफ्टेड फ्रॉम फातोर्डा टू अनदर एरिया. सो तेन्ना सरेंडर केल्ली कार्ड्स आहा ती. सो इट इज द केस देन इट शूड बी इन द कस्टडी ऑफ द ऑथॉरिटी ऑर शूड हॅव डिस्ट्रॉयड दॅट. ती भायर कशी पावली ती आमी फायंड आउट करता. Which constituency? दीज आर फ्रॉम फातोर्डा कॉन्स्टिट्युएन्सी. आमी जोड मुखेल वेंचणूक अधिकारी नारायण नावतीक विचारले. तो म्हणटा दक्षिण गोंयचो कलेक्टर एक्शन घेतलो, 2 दिसां भितर रिपोर्ट दितले. मात हो प्रकार कितें? सरेंडर केल्लीच ना जाल्यार कार्डां आयली खंयच्यान? हातूंत कोणाचो हात आनी हें कितें प्रकरण काय म्हूण सगळ्यांक प्रस्न. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. काँग्रेसीचे आमदार सरकार पक्षा कडेन सोयरीक करता म्हूण रिपोर्ट येवंक लागिल्ल्यान सगळ्यांक दिल्ली सावन हायकमांडाचें फर्मान आयलां. एआयसीसीचो उपाध्यक्ष राहुल गांधीन काँग्रेसीच्या गोंयच्या सगळ्या आमदारांची ब्रेस्तारा दिल्लीत दिग्विजय सिंगा बरोबर मिटींग दवरल्या. मिटींगेक लोईजुनूय आसतलो. मेळ्ळ्या ते म्हायती प्रमाण माविन आनी मडकयकार कूस मारपाचे. जेनिफिराचे खबर ना. बाबू धरून उरिल्ले 5 चड करून वतले. बाबूशिवाय खंय दिल्ली पावला. थंय जाणटेल्यांच्या तिकिटीचो विशय येतलो. आपले गोयचे आशिल्ले नाशिल्ले आमदार सांबाळपाक काँग्रेस हायकमांडान डॅमेज कंट्रोल सुरू केला. बेरेस्तारा एआयसीसीचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी बरोबर मिटींग करपाक दिग्विजय सिंगान गोयच्या सगळ्या काँग्रेस आमदारांक दिल्ली आपयल्या. मात पावून पावून 8 5 जाण पावतले म्हूण कळटा. प्रताप सिंग राणे, दिगंबर कामत, बाबू कवळेकार, आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स आनी विश्वजीत राणे दिल्लीक वतलो. जेनिफर मोन्सेराताक मात आमचो संपर्क जावंक ना. पांडुरंग मडकयकार दिल्लीक वचचो ना. माविन गुदिनोक आपोवंक ना आनी वचपाचो प्रश्नूय येना. काँग्रेसीचे आमदार सरकार पक्षा कडेन सोयरीक करतात म्हूण रिपोर्ट येतात. काँग्रेसीचे म्हत्वाचे कार्यावळीकूय बरेचशे आमदार कूस मारतात. बीजेपी सरकारा आड चार्जशीट जाहीर करपी कार्यावळीकूय 2 सोडल्यार बाकीच्या सगळ्या आमदारांनी तोंड दाखयलें ना. ते उपरांत काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष लुईजीन डॅमेज कंट्रोलाक दिल्ली धांवलो. आतां सगळ्या आमदारांक दिल्ली आपयल्या. बेरेस्तारा 3 उपरांत राहुल गांधी बरोबर मिटींग जातली. गोयचे कितले आमदार बसकेक पावतले ते तेन्नाच कळपाचे. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार. सेजाच्या कामगारांची मुख्यमंत्र्याबरोबर मिटींग फेल जाली. आता तांचो शुक्रारा दिवचले मोठो मेळावो आनी सभा जाता. अजित सिंग राणेक युनियन लीडर म्हणून मान्यताय दिवंक कंपनी तयार ना. कामगारांचो कोणूय लीडर जालो म्हूण आपल्याक कांयच अडचण ना. मात लीडर आपूण थारावंक शकना म्हूण मुख्यमंत्री पार्सेकार सांगता. मिटींगेक सेजाच्या मॅनेजमेंटाचो कोणूच नाशिल्लो. मिटींग एकोडे पार्टीचीच जाली. आजच्या मिटिंगेन मुख्यमंत्र्यांनी आमच्या बरोबर एक मिटींग घेतली आणि ह्या मिटिंगेन तांच्यांनी सांगले की ट्रेड युनियन लीडर जो आसा पळय तेका एखाद्या ट्रेड युनियन लिडराक घे किंवा घेवं नाका हे सांगपाचें काम आपले मुख्यमंत्र्याचें न्ही आनी आपण ते कळना. आनी तुका समज जर ते घेता जाल्यार आपणाक आय हॅव नो इश्यू अशा पद्दतीन सांगलेलें आसा. इट वॉज एक्सपेक्टेड दॅट मॅनेजमेंट आसतलें म्हणून, पण मॅनेजमेंटाचो ऑथॉरिटीज येयले हांगासर येवन ते गेल्ले आसा. सगळ्यांचोच अधिकारी येवपाचो आसा. पण जी मिटींग जाली ती मिटींग ही एक सायडेड म्हणजे वन सायडेड जी आसा पळय अशा पद्दतीची आसली. एक तर्फी मिटींग जाल्ली. मुख्यमंत्र्यान फक्त आपले ओपिनियन जे आसा न्ही ते एक्सप्रेस केल्लेले आसा. बियॉन्ड दॅट नथींग हॅज हॅपन, नथींग हॅज मॅटेरियलायज. आमचे इश्यूज आसा की ट्रेड युनियन रिकॉग्नायज करचे पडटा म्हणून सेजा मॅनेजमेंटान ह्या ट्रेड युनियन लिडर्सांचेर तेंच्या कमिटीचेर जे आसा तांकां सस्पेन्शन लेटर्स इश्यू केल्ले आसा. इतलेंच न्ही, जवळ टोटल मायनिंग ऑपरेशन्स जे आसा ते तेंच्यांनी सस्पेंड केल्लेले आसा. त्याच बरोबर कामगारांचे सॅलरींतल्यान बेकायदेशीररित्या अनऑथरायजली तेंची सॅलरी डिडक्शन्स केल्लेली आसा. क्वेश्चन अरायझीस द मॅनेजमेंट, द गव्हर्मेंट which recognize the past other trade unions and other trade union leaders, why they are not recognizing me? Because the workman has got a faith in me. सेजाच्या कामगारांचो शुक्रारा दिवचले मेळावो आनी उपरांत सभा जातली. कामगारांक ट्रक मालक, पंच आनी नगरपालिकेचोय सपोर्ट आसा. शुक्रारा दिवचले एक महामेळावो जाता
आणि त्याच्यानंतर त्या मेळाव्याचे रूपांतर एक भव्य जाहीर सभेन आसा जातले. ह्या जाहीर सभेक आणि ह्या मेळाव्याक हे जे 400 कामगार आमचे आसा ते 400 कामगारांचे सगळे कुटुंबीय, त्यांचे मित्र, त्यांचे जे स्थानिक शेतकरी आसा, त्याचप्रमाणे ट्रक ड्रायव्हर्स त्यांच्या युनियन म्हणजे त्याच्या असोसिएशन युनियनान आमकां पाठिंबो दिल्लो आसा. ट्रक ड्रायव्हर्स त्याच बरोबर ट्रक ओनर्स आसा त्यांच्यानी आमकां पाठिंबो दिल्लो आसा. स्थानिक शेतकरी आसा, जवळ 5 विलेज पंचायती स्थानिक विलेज पंचायतींनी आमकां पाठिंबो दिल्लो आसा. दिवचलची नगरपालिका जी आसा त्या नगरपालिकान सुद्दां आमकां पाठिंबो दिल्लो आसा. कित्याक ते नगरपालिकेतले आमचे कांय कावन्सिलर आसा ते वर्कमॅन आसा, त्यांची फॅमिली जे आसा पळय, त्यांच्या घरातले जे आसा पळय ते कावन्सिलर ते बी आसा पळय ते कावन्सिलर जाल्ले आसा, त्यांचे वर्कर्स त्यांच्या फॅमिलीतले बी. ह्या पाठिंबार आमी जो आसा एज अ गव्हर्नमेंट समज जेन्ना इनजस्टीस करता किंवा एखादे मॅनेजमेंट समज जर इनजस्टीस करता, ऑब्वियसली डेमोक्रेटीक जे स्टेप उरता ते डेमोक्रेटीक स्टेप इज अ दिसना म्हणजे एक आंदोलन करप. आमी स्ट्रायक करिना, कित्याक स्ट्रायक करी सारखी परिस्थिती तशा पद्दतीची जावना. वी आर ऑन अ दिसनो लिगल रायट्स, आणि जर रायट्स समज एखाद्याचे मेळना जाल्यार थंय सरकारान लक्ष घालचें पडटा. हे सगळें आसा, हेच जो आसा पळय, दिस इज वॉट डेमोक्रेसी इज. नाल्यार कितें जातलें, नाल्यार कितें जातलें, देर विल बी अ जंगल्स रूल. लोक कायदो हातीन घेवपाक लागतले. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकिक शिलकार आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस. जीएसटीच्या रेट्स कशेच थारना. फायनान्स मिनिस्टराचे जीएसटी काउन्सिलाची केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाबरोबर 2 दीस दिल्ली मीटिंग चल्ली. आता परत 3 आणि 4 नोव्हेंबराक बसतले. जीएसटीच्यो रेटी आणि राज्यांक कॉम्पेन्सेशन फॉर्म्युला थारावप चल्ला. मेळ्या ते म्हायती प्रमाण 4 स्लॅबांनी जीएसटीचो प्रस्ताव आयला. 6, 12, 18 आणि 26%, भांगराक 4%, लिकर, पेट्रोलियम, इलेक्ट्रिसिटी, रियल इस्टेट जीएसटी भायर. सॉफ्ट ड्रिंकांक उजो पेटपाचे चिन्ह. एप्रिल 2017 सावन राज्यांनी जीएसटी लागू जाता. By officers of the state governments. The West Bengal Finance Minister also presented a set of statistics. And those statistics have now to be updated as of today because some of the statistics that we had become old. Some of the data till 31st December 2015 was presented, and therefore it was decided that we must have up-to-date data. The discussion of the 2 items is continuing. It is still inconclusive, and the next 4th meeting of the GST Council will be held on the 3rd and 4th of November at New Delhi, which these 2 carried over items will be discussed and hopefully a decision taken. Thereafter, the only question which will remain will be the draft legislations. Those draft legislations can be discussed only after all the issues are settled. And these 2 issues are the ones which are remaining a settlement. So once we are able to settle them on 3rd and 4th, if we hopefully are able to do that, then the next item on the agenda, which is the draft legislations, will be taken up in the 5th meeting, which is tentatively scheduled for 9th and 10th of November. That's all I have to say. Thank you. I have already given you a 1-sentence indication on with regard to your second question that we have almost converged towards a consensus. And therefore, once we are able to formally take that decision, it will only be appropriate for me to comment on the rate structure thereafter. तो अभी जो ड्राफ्ट प्रपोजल दिया है ये फाइनल नहीं है. हो स्वाभाविक है कि इसमें बहुत बदलाव आएगा, लेकिन उसमें प्रयास ये है कि जो मौजूदा टैक्सेशन स्थिति है, जितनी लायबिलिटी टैक्स पेयर पे है, उसको उसके नजदीक ब्रैकेट के अंदर फिट किया जाए. घेऊ एक ब्रेक.